दिवचलच्या मायनिंग लोकांक घेऊन नरेश सावळ सीएसीचो फुडारी मंत्री सुदीन ढवळीकाराक मेळ्ळो। मायनिंगाचो नेमको स्टेटस कितें तो खंय तो विचारूंक आयिल्लो। गोंयचो मुख्यमंत्री हांगा ना, सरकार आनी कामगार वाऱ्यार, सीएसीक खंय कारभार जमपाचो ना। नाजाल्यार आयज मुख्यमंत्री हांगासर ना आनी सरकार गोंयचें सरकार वाऱ्यार आनी कामगारय वाऱ्यार अशा प्रकारचो विशय जाता आनी तो वाडटा, हो वाडपाक जायना। सो तेच्या खातीर सीएसी दिल्या सीएमान सीएसी दिली जाल्यार सुद्दां सगळेच पावर तेंचे कडेन आसा अशें ना। तुमचे प्रश्न सोडोवपाचे तरी पावर तांकां ना। आमचे प्रश्न म्हणजे गोंयकारांचे प्रश्न सुटना म्हणजे तेंचे कडेन पावर ना। आयज गोंयांत नोकऱ्यो जाय, इंडस्ट्रीज येवपाक जाय आसल्यो, त्यो इंडस्ट्रीज येयना। बऱ्योचश्यो गजाली आसा, तुमकांय खबर आसा, बऱ्योचश्यो गजाली ह्यो जावपाक जाय, त्यो कित्याक जायना तें तुमकांय खबर आसतलें। कारण ताका कोण तरी रिस्पॉन्सिबल आसता, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी ती बाकीच्या कडेन पावोवपाक जाय, वचपाक जाय, ती गरज आसा। मायनिंग प्रश्न खंय केंद्र आनी राज्य सरकारान मेळून बेगीन सोडोवचो। सरकारा पक्षाचे काही लोक वेगवेगळे स्टेटमेंट करतात। कोण म्हणटा रीट पेटिशन फायल केल्या, जाल्यार थोड्या म्हणटा रीट पेटिशन आतां फायल करपाचें आसा। आतां नेमकें कितें आसा हें विचारपा खातीर आमकां एक सुदीन ढवळीकर आधार म्हणून आमचो नेतो म्हणून आमचे कामगार जे आसा पळय दिवचलचे भोंवड्यात, तांकां घेवन हांव तांचे कडेन सुदीन ढवळीकरा कडेन आयिल्लो। सेंटराकय सरकार बीजेपीचें सरकार आसा, हांगाय बीजेपीचें सरकार आसा। दोगांयनी मेळून हो जाता तितलो बेगीन प्रश्न सोडोवपाची खूब गरज आसा। एटर्नी जनरलाचो गोंयचो मायनिंग निकालाचेर सल्लो खंय 2-3 दिसांत येतलो। रिव्ह्यू याचिका 6 जुना उपरांतच। ऑलरेडी थंय डिसिजन घेतला मायनिंग इश्यूचे रिव्ह्यू पिटिशन फायल करचें म्हणून। आतां रिव्ह्यू पिटिशन फायल करतले जाल्यार सुप्रीम कोर्ट ओपन जावपाक जाय। सुप्रीम कोर्टाक सुटी आसा। म्हज्या म्हायती प्रमाणे 6 जून नंतर ह्यो गोश्टी चालू फायल जी अटर्नी जनरलाक धाडल्या ताणें ऑलरेडी फायल ती पळयली आनी ताजो रिपोर्ट ह्या 2-3 दिसां भितर आमच्या हातांत पडटलो। बरी कमेंट करतना फ्रांसीस डिसोझान अलायन्साचेर कमेंट करतना म्हटलें की म्हणजे स्पेशली ते एमजीपीचे उलयतात, दे आर स्ट्रॉंग विथ अस म्हटलें, बट अलायन्साचो विस्वास दवरूंक जाय ते केन्ना प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।